नमस्कार. आयचो हो व्हिडिओ पॉडकास्ट तुमचे कडेन पावता मेरेन फेरी बोटीचेर जो कितें भाडें सरकार लावंक सोदता तें सरकारान फाटल्यान घेतलें आसतलें अशी आमी आस्त बाळगितात. फाटले 5-6 दीस जाले सरकारान फेरी बोटीचेर भाडें लायतले. मोटरसायकलवाल्यांक फकत ₹5 अशें म्हणटसर येदो व्हडलो बोवाळ जालो. सगळे राजकीय पक्ष ₹5 मोटरसायकलवाल्यांक दिवपा जायना काय कितें अशे तरेची चर्चा सुरू जाली. आनी आतां आमच्या कानार पडटा की येदो व्हडलो बोवाळ जातकीर लोकसभेच्या इलेक्शनाच्या तोंडार सरकाराक नवी कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करपाची ना. ताका लागून जें कितें भाडें लावपाचें आसा तें सरकार फाटल्यान घेवंक सोदता आनी ती घोशणा खंयच्याय खिणाक जातली. म्हाका अजाप दिसता गोंयांक येदी व्हडली दर्यावेळ लाभल्या आनी आमच्यो न्हंयो इतल्यो सुंदर. पणजेच्यान वेऱ्यां फुडल्या अर्दान वता थंय आसा पळयात तुमी मॅनग्रोव्स इतले सुंदर, किंवा दुसऱ्या चोडणा वचात तो जर इतलो पट्टो सुंदर. हांव तर अशें म्हणून तर फेरी बोटी भितर येता तेन्ना डिझलाचो वास सारकें मेंटेन जायना, गर्दी कित्याक मोटरसायकल चलयतात. ताचे परस फेरी बोटी जर बऱ्यो केल्यो न्ही, बऱ्यो सुशोभीत केल्यो, तांकां गोंयचें एक गेटअप तयार केलें जाल्यार लोक म्हाका दिसता फकत न्हंय क्रॉस करपाक पयशे दिवन वतले. खुबशे ट्युरिस्ट वतात हांव जाणा, पूण सरकारान अशे तरेचे एक मांडणी कित्याक करची न्ही, अशे तरेची एक प्लॅनिंग कित्याक जावचें न्ही, अशे तरेची एक कलात्मक संवेदनशीलता दाखोवपी एक ती प्रतिकां फेरीबोटीच्या नदरेन कित्याक आसची न्ही. फेरीबोट त्योच. हांव ह्यो फेरीबोटी फाटल्या आतां जवळ 40 वर्सां पळयता, तातूंत भितर कांयच बदल ना. तशाच्यो तश्यो धक्के मात सरकार परत परत पयशे मोडटा, कारण खूब पयशे लागतात धक्के मोडपाक. सो जितले चड पयशे तितले सरकाराक उमेद जाता. धक्के मारीत आसा, कितलेशे धक्के मारल्यात. पूण फेरी बोटी संदर्भान आमी जेन्ना उलयतात तर फेरी बोटी सुंदर करात. आतां फिल्म शुटींग कितलेशें जाता, जायरातीचें शुटींग कितलेशें जाता, ताका आनीक बरें प्रोत्साहन मेळूंक शकता. सो ह्यो फेरी बोट्यो बऱ्यो, ताका एक अभिनव अशी एक कलात्मक नदर दियात, त्यो फेरी बोटी बरे तरेन करात आनी थंय येता तो पयसो. हे जे पळय कितें भाडें आसता, भाडें खर्च करून सरकार ताजो पयसो खर्च उबारूंक सोदता, तो खर्च उबारपाक अशे तरेची तयारी करात न्ही. ट्युरिस्टांक तें एक आकर्शण जावं न्ही. चोडणा तांकां व्हरात, चोडणा तांकां सबंद मॅनग्रोव्स दाखयात. मॅनग्रोव्स पळोवप, खुबशे लोक ज्या कडेन मॅनग्रोव्स आसा ते पळोवपाक वतात. कितलेशे अशे तरेची बेटां आसात देशभर, थंय वचपाचे लोक फक्त मॅनग्रोव्स पळोवपाक वतात. गोंयांत तर इतलें सुंदर आसा, पूण मॅनग्रोव ट्युरिजम अशें कितें तरी गोंयांत सुरू जालां हें आमी आयकुना. आतां फेरी बोटी संदर्भांत उलोवपाचें जालें जाल्यार सगळ्या पयलीं 2 मुद्दे. एक मुद्दो, खंयचेय सरकारान खंयचीय जी पळय गजाल आसा फुकट लोकांक दिवप ना. कित्याक फुकट दिवपाची एक मांडणी आमी करतात. इलेक्शन जालें की सरकार कितें तरी हें फुकट दितलो, तें फुकट दितलो. गोंयांत कितल्योश्यो अश्यो योजना आसात ते बायलांक म्हयन्याक अमके हजार, 1.5 लाख बायलांक ह्या तरेची योजना मेळटा. आतां तातूंत भितरल्यो 1.5 लाख बायलो खऱ्योच निराधार आनी वंचीत आसात काय कितें, तांकां पयशांची अशी गरज आसा. सरकारान केन्नाच सोदपाचो प्रयत्न करूं ना, कारण एकदां दिलें, एकदां फुकट गजाल दिली न्ही ती परती घेवपाक जायना. कारण परती घेतले त्या बरोबर आतां आमी फाटल्या 8 दिसांनी पळय गोंयांत पळयतात सगळे राजकीय पक्ष फेरी बोटींतल्यान ₹5 हो मोटरसायकलवाल्यांक दिवपाक जायना. आनी मोटरसायकलवाले आमी पळयतात आज 50,000 ते जवळ 2 लाख 3 लाख मेरेन आज मोटरसायकलीचो कॉस्ट वाडला. 2 लाख दिवपी मनीस फेरी बोटीन फुकट वचूंक सोदता. हें सामकें दीस इज समथींग व्हेरी ब्लॅटंट चूक. आनी सरकारान अशी तरेची चूक करपाक दिवपाक जायना. फुकट दिवप ना. लोकां कडल्यान कितें तरी घेया. खंयची सेवा वापरतना लोकांक ताजें शुल्क थोडें तरी दिवचें पडपाकूच जाय. आनी दुसरी एक गजाल म्हळ्यार ह्यो फेरी बोटी तांची सदांच कॉन्ट्रोवर्सी आसता. रिवर नेविगेशन जें कितें चलयता, विशेशतः फेरी बोटीचे सदांच आरोप जाल्यात डिझल चोरेक वता. फेरीबोट इंजिनां किंवा फेरीबोट खरेदी करतना थंय कितें भ्रश्टाचार जाल्लो आसता. नंबर 3 ताचें मेंटेनन्स करतना भ्रश्टाचार जाल्लो आसता. थंयचे लोक ज्या पद्दतीन थंय लोकांक घेवन पळय एपॉयंट केल्यात तांचे सॅलरीज आनी तांचे एपॉयंटमेंट हें सदां कॉन्ट्रोवर्सी आसता. प्रायवेटा कडेन जर दिलें जाल्यार थंय लोक अशे तरेचे सॅलरीज आसपाना. तेंचे काम करपी लोकांचे सॅलरी कितल्यो आनीक फेरी बोटीची एकूण सेवा हांचो सरकारान एक नियाळ घेवपाची गरज निर्माण जाल्या. सो ह्यो 2 गजाली जर जाग्यार जर घाल्यो तर म्हाका दिसता फेरी बोट्यो फायद्यान येवंक शकतात. आनी फायद्यान येतले जाल्यार 2 भशेन. एक, लोकांक शुल्क तुमी घेवचेंच पडटलें, ट्युरिस्ट गाडयांक शुल्क जर लावचेंच पडटलें. आनी दुसरें, फेरी बोटीचे मेंटेनन्सा संदर्भांत जो कितें खर्च जाता तो तुमी कसो तरी अशे तरेन कसो तो बरे तरेन जाता काय कितें ह्या संदर्भांत सरकारान तपासणी करपाची गरज आसा. आनी एक गजाल आसा, सरकारान इलेक्ट्रीक ते शिवाय सोलर
फेरीबोट हालींच हाडिल्ली ती आतां फाटले कितलोशे तेंप जालो बंद पडून आसा. ताका लागपी खंय तंत्रज्ञानी चलोवपी विशेश तांकां कौशल्य जाय त्या सरकारा कडेन नात. आतां कॉमीक म्हळ्यार पळय फेरीबोट हाडचे पयलीं असले लोक तांचे कडेन आसा काय ना हाची चवकशी करूं ना. कोणें जर सांगलें ती एक फेरीबोट बरी सरकारान विकती घेतली दवरली. आतां कांय तेंप ती तशीच बंद आशिल्ल्यान हुंदरांनी ताचें वायरींग खालां. आनी जाल्यार मंत्री म्हणटा हुंदरांनी वायरींग खालें तुमच्या घरा कडेन खायना गाडी दवरिल्ले कडेन थंय उंदीर येवन खातात म्हणून. पूण सरकारा कडेन जेन्ना तुमी सरकार लोकांचे पयशे मोडून जेन्ना खंयची अशे तरेची व्हेहिकल विकतें घेतात ताजें मेंटेनन्स करप ते योग्य पद्दतीन चलप 6 म्हयने बंद कशें उरता. ते तुमचे कडेन टॅक्निशियन्स आसचे पडटले, तुमचे कडेन चलोवपी आसचे पडटले, तुमचे कडेन कौशल्य आशिल्ले लोक कर्मचारी ते घेवचे पडटले. तेन्नाच तुमी हे विकती घेवप न्ही. ते तुमी लोक नात तुमी ते विकते हाडून दवरतात तेन्ना मागीर लोक आरोप करतात. तुमी ते जेन्ना बंद दवरतात तेन्ना तुमी हाडटना सरकारान पयशे खाले काय कितें अशे तरेचो आरोप जाता. आनी लोक जेन्ना आरोप करतात तातूंत कितें तरी तथ्य आसता. आनी आमकां जेन्ना इतलो तेंप ही फेरीबोट बंद आसा म्हूण कळ्ळी तेन्ना लोकांनी अजाप व्यक्त केला आनी दुसरे आतां ते उंदीर खावपाक लागल्यात. तुमी लोकांचो पयसो ताजो विनियोग योग्य तरेन जावचो हाजे खातीर विचार करनात. आनी ती फेरीबोट आतां बंद दवरल्या लाखांनी रुपया ताजेर खर्च केल्यात. ताजे संदर्भान मेंटेनन्स जायना. हातूंतल्यान एक क्लियर जाता की फेरीबोट किंवा गोंयच्या जल वाहतुकी संदर्भांतलें कसलेंच धोरण सरकारा कडेन ना. सरकारा कडेन जर बरें धोरण आशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता की बऱ्यो बोटी येवपाच्यो फेरीबोटी संदर्भान चड बरें टॅक्निकल नो हाव जावपाचें. फेरीबोट सेवा फाटल्या आतां 50 वर्सांचे वयर चलता. ह्या हातूंत भितर एक नवी टॅक्नॉलॉजी हाडून सरकारान तातूंत भितर कांय उपायय केले ना. तितलेंच डिझल वापरप, तितलेच कर्मचारी वापरप, थंयच त्याच मार्गार चलोवप. अरे कितलेशे अशे नवे मार्ग टुरिजमा खातीर आमी कितें चलयनात. प्रायवेट लोक पळय येदे मोठ्या प्रमाणाची सांता मोनिका कडेन त्या जेटीचेर इतल्यो बोटी आसात ताजे पर्यटक ताजेर गर्दी करून वतात. सरकारान अशे तरेच्या फेरीबोटीक वेगळे तरेन आयाम दिवन तांची सेवा कित्याक घेतली ना. इतल्यो आतां मायनींग बंद आसा आमचे कडेन बार्जी इतल्यो आशिल्ल्यो पूण अशे तरेच्या बार्ज सेवेक पर्यटना खातीर वापरून घेवपाचे नदरेन केन्नाच कित्याक विचार जालो ना. कलात्मक नदरेनूय बार्जीसाचो वापर जावप शक्य आशिल्लो. सरकारान तांकां मान्यताय दिवं येता प्रायवेटाच लोकांक तेजेंय येवं केलें ना. गोंयांक खुबशे बरी एकूण मेळून दर्याची वेळ आमकां मेळ्ळ्या. हे सबंद जो पळय कितें दर्यादेग आसा किंवा आमचे पळय जे न्हंयो आसात तांचो वापर टुरिजमा खातीर सरकारान अजून करूं ना. खुबशे कडेन म्हणजे पणजेच्यान सामके भितरल्या अर्दान कितलेशे कडेन जे एका तेंपार वाफोर चलताले थंय बरे तरेन सेवा दिवन लोकांक जर अशे तरेच्यो बोटी उपलब्ध करून दिल्यो जाल्यार म्हाका ट्युरिस्टा बरोबरच स्थानीक लोक थंय वचूंक शकतले. खुबशे कडेन अशे तरेचे बरें जेवण खाण मेळटा थंय लोक वचूंक शकतले. इंटिरियर गोंय पळोवपाची एक नवी संदी रिवर नेविगेशनान आमकां कित्याक दिवची न्ही. रिवर नेविगेशनान तांचे कडेन जर चलोवपाक जायना प्रायवेटायज करचें. पूण प्रायवेटायज करता आसतना सुद्दां हे प्रायवेट जे पळय घटक आसात ते लोकांक त्रास दिवचे नात. बरे तरेन ती सेवा चलयतली फायद्यान चलयतली हें तत्व सांबाळपाची गरज आसा. मांडवी न्हंय आज कशी जाली ते आमी पळयतात. इतले कसिनोज आनी कसिनोज नवे येत आसात. ह्या कसिनोच्या संदर्भान प्रदुशण ह्या कसिनो संदर्भान लोकांचे आक्षेप हाजो कांयच सरकारान केन्ना विचार करूना. लोक परत त्या संदर्भान उलयतात. पूण रिवर नेविगेशन आनी कॅप्टन ऑफ पोर्ट्स हांणी ह्या संदर्भांतली एक बरी मांडणी करून त्या संदर्भात एक बरें धोरण लोकां मुखार दवरिल्लें ना. ताका लागून आमी पळयतात फेरीबोटी नव्यो हाडीत आसात. दर वर्सा तांचो खर्च वाडीत आसा. त्या संदर्भात सरकार कर्मचारी करीत आसा. नव्यो टॅक्नॉलॉजिकली एडवान्स अश्यो फेरीबोटी हाडपाचो सरकार कितें तरी करतात पूण ते चलोवपाक मेळना त्यो बंद पडत आसात. ह्या सगळ्या हाजे वयल्यान सरकार गोंयचें सरकार कशे तरेन चलता गोंयांक इतलें बरें नेविगेशना संदर्भान सोयी आसतनाय ताजे कडेन आडनदर सरकार करता आनी वेल्यान टॅक्स लावपाक सोदता. सो हे सगळे जे पळय कितें जी सरकारचें पळय धोरण आसा ताजी परत एकदां लोकांनी ताजी चर्चा करपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. आनीक सरकारान योग्य पॉलिसी तयार करून लोकां मुखार मांडची आनी तांचे कडेन फी घेवपाचे नजरेन उपाय घेवचे अशें हांव मानतां. पूण सेवा परफेक्ट बरी सेवा दिवची. इतलेंच जर बरी सेवा जर लोकांक मेळत सरकार लोक आक्षेप घेवचे नात हाजी म्हाका आस्त आसा.